कशें कितें जाला मरे सध्या एक ड्रायव्ह चालू आहे गोंयांत स्वच्छ भारत अभियान जे पट्टे घालून भोंवता पळय स्वच्छ भारत अभियान ते करता करता गरीबाचे मरे गाडे यांच्यानी मोडून काढले ते आता स्वच्छ भारत अभियान हाजो अर्थ कितें लोकांक कायमच्या रस्त्यावर सोदता हो सरकार सर्वसामान्याचो न्हू हांगर हे दिल्लीचेर पळय जगताले फक्त आपल्या पोटाचे स्वताचे व्यवसाय करून सरकार काय जॉब दिवंक शकना आणि कोण स्वताचो व्यवसाय करता तांकां रस्त्यार हाडटा हेचो विचार तुम्ही करा सरकार यांच्या बरोबर आसा काय बिल्डरा बरोबर आसा आयज ते म्हणटा हायकोर्टाच्या डायरेक्शनाचेर आमी गाडे काढले हायकोर्टाची डायरेक्शन इतकी येयल्ली आसा जाल्यार व्हडली व्हडली बिल्डींग बांदली पयलीं म्हणून दाखयात म्हजो म्हाका जाल्या पळया दिल्लीकार जगताले कशे काळंगा म्हूण कोणग्यो म्हूण नुस्तें म्हूण तिसऱ्यो म्हूण खंय काढून दाखयात तुम्ही अरे ते स्वताची पोटां भरता दोन घास आपल्या भुरग्या बाळांक पोसता तांकां तरी जगोनी मरे तुम्ही सरकार कोणाक रे हाय प्रोफायल लोकांचो आयज दिल्लीन निल्लान येवन तुम्ही पळया मरे व्हडले बिल्डरांनी व्हडले इल्लीगल बिल्डिंग व्हडली आसा तेंचेर हांकां एक्शन घेवपाक जायना सर्वसामान्य कित्याक तांकां ते मोग तशेंच खणटा ते एखाद्या बिल्डराचे मोडून दाखया हांव परत परत सांगतालो हायकोर्टाचें डायरेक्शन आमी फॉलो करपाकूच जाय तेच्या पलीकडे सुरवात खंयच्यान करा व्हडली बिल्डिंग म्हणून दाखया बिल्डिंग रस्त्यार पावल्ले आसा त्यो म्हणा मरे अरे बाबा सांजेक जोग नासले मनशाचे वाटेर वयता तेंची पळय मरे हांगर कितको हाय प्रोफायल लोक वाटल्यान वळोन पळया हे सगळे हाय प्रोफायल आता हे सगळे हाय प्रोफायल एसीन रावपी बंगल्यांनी रावपी तुमकां बरी हाय गावतली कशी तुमकां झेम पडटा रे सर्वसां त्रास करून रातीचे दीस करून ते सकाळचे वयता 5 घरा कडेन नुस्तें भरता आपले पोट भरता ह्या